आज हांव हो प्रेस कॉन्फरन्स घेता कित्याक आज मडगांवचे लोक रडटात. काल एक हांवें व्हिडिओ पळयलो. मडगांवचो आमदार गांधी मार्केटान रावला आनी लोकांक सांगता की आतां एक खंय बरो कन्सल्टंट घेवन सुदारणा करपाची गरज आसा. 32 वर्सां जालीं आनी हें कळपाक मडगांवच्या आमदाराक दिगंबर कामतीक 32 वर्सां लागलीं की एक बरो कन्सल्टंट जाय आनी सुदारणा जावपाक जाय आनी मदीं मदीं स्टंट मारता. 10 दीस पयलीं म्युनिसिपालिटीच्या भायर 10 लोकांक एकठांय करून 8 स्क्वेअर मिटरान 2 सान्नी घेतल्या, एक पाटलो घेतला आनी सान्न मारतात. आनी तो सांगता सान्न मारता त्या मनशाक पळय रे, मिडियाक पळय म्हणटा, म्हणजे व्हिडिओ येवं न्ही. आनी 2 सान्नी एक पाटलो 10 लोक 8 स्क्वेअर मिटरान सान्न मारतात आनी मडगांव निवळ करपा भायर सरले. आज तुमकां दाखयता वाठार गार्बेज टोटल. हे सगळे मुद्दे हांवें स्वता जावन कितें राजकारणान आसा म्हणून कितें सरकाराचेर टिका करपा जाय म्हणून हांवें बसून काडूनाय आनी आज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपा जाय म्हणून. हे मडगांवच्या सर्वसामान्य लोकांचे मुद्दे जे हांगा म्हज्या ऑफिसान येतात, म्हाका घरा कडेन मेळपाक येतात आनी आपले सिंपल हांवें हाजे पयलीं सांगलां मडगांवच्या लोकांक हे कितें मडगांव दुबाय जाल्लें नाका, तांचें एक्सपेक्टेशन हाय ना. तितलेच तो वाठार समज जर निवळ उरलो, घरा कडेन मडगांवचे लोक शीत कडी हुमण जेवतात आनी संतुश्ट आसा. तांकां सरकाराचो थोडो सपोर्ट मेळ्ळो. ते जाग्यार पडले वीच इज गार्बेज, सिवरेज, जी घाण जाल्या मडगांव. एक सेफ्टी, हेल्थ, एज्युकेशन हे थोडे समज जर मुद्दे जाग्यार पडले. आज ट्रॅफिक जॅम तुमी पळया कितें तें. ह्या आमदाराक 32 वर्सां लागलीं आनी झेतान सांगता हो कन्सल्टंट घालून हे सगळे खंय जाग्यार घालपाची गरज आसा. आतां तुमकां एक सांगता. हे मुद्दे सर्वसामान्य मडगांवकारांचे. हाजे खातीर खूब प्रॉब्लेम जातात. भुरगीं लेट स्कुलाक पावतात, सकाळीं बायलांक जेवण करपाक मेळना. आतां पयलो मुद्दो, लास्ट 4 दीस कोमान सकाळीं नळाक उदक येना. सादी गरज ही, एक बायल मनीस 5:30 उठ्ठा एक टिफीन करपाक भुरग्यां खातीर आनी घोवा खातीर आनी घरांतले दिसाचे रांदपा खातीर. सकाळीं उदक ना, कितें करपाचें? भुरग्यांक न्हांवपा जाय, स्कुलान वचपा रेडी जावपाक. समज जर 7, 6:30, 7:30 ह्या टायमा भितर घरान उदक ना जाल्यार तांणी करपाचें कितें? इतलें तुमकां आतां दिवपाक कळना. 4 दीस जाले कोमान उदक ना. आतां कित्या खातीर म्हाका खबर ना. आतां हांव 10 कडेन भोंवता, पायपलायनी बस्ट जाल्ल्यो आसा. आतां कित्याक काय म्हणल्यार वॉटर शॉर्टेज म्हणून सांगताय. तातूंत खंय प्रेशर जनरेट जाता आनी खंय बस्ट जाता. आतां बस्ट जातकीर हांवें 2 कडेन अशें पळयलां 24 वरां उदक व्हांवता. आतां तुमी एक म्हण आयकली आसतली की एक ड्रॉप एक्युमुलेट जालो जाल्यार नदी जाता. ते 24 वरां पळयलां हांवें. रातचे 7:30 ते दुसरे दिसा रातचे 7:30 पर्यंत एक ड्रॉप व्हांवत आसा आनी वाड. आनी जेन्ना हे रिपेर करतात 24 वरांनी, तेन्ना नवो घाल्लो डांबर नाशाडी फोडाफोड ताजेर पॅचवर्क. ताकाय कांय सिस्टम ना. पयलो मुद्दो, लोकांच्या घरांनी उदक पावना. हाजेर म्हाका सरकारान उत्तर दिवचें. वो रायट लोकांचो. लोकांक व्हडलें कांय नाका. 6 ते 8 24 वरां उदक जाय, पूण 6 ते 8 उदक ना जाल्यार करपाचें कितें? जेवण करपाक मेळना, न्हांवपाक मेळना. हांगा 8 भुरग्यांक स्कुलान पावपाक जाय. ताजे भायर घरा भायर सरतकीर ट्रॅफिक. आज तुमी 7:55 7:45 ते 7:55 दरवट्या कडेन वचून रावा मडगांवच्या. एका सायडीन सगळी मडगांवची सिटी हो आमचो दामोदर कॉलेजीचो.
एका सायडीन मडगांवची सिटी, दुसरे सायडीन दुसरो वाठार, हेवटेन स्कुलां तेवटेन स्कुलां कॉलेजी. थंय जे पळय ट्रॅफिक जाम जाता आनी कोणेय समज जर थंय क्रॉस करपाचें ठरयलें आपल्याक लेट जाता म्हणून व्हेरी व्हेरी डेंजरस. हें हांव आतां दृश्य लास्ट 35 वर्सां पळयता आनी तुमकां कांयच उपाय काडपाक ना. अनसेफ दरवटो तो आनी ट्रॅफिक जॅम. आनी दुसरो जो पळय तो सबवे केला पळय थंय 4 फीट उदक. तो स्ट्रेट ऑफ कसलो तो हर्मुज तो बंद जाल्यार खंय जगाचें सगळें बंद पडटा. आनी हो बंद जालो न्ही मडगांव बंद, तरी आमकां कळलें ना. ट्रॅफिक घरा कडेन लेट जाता, उदक ना, अर्दवर ट्रॅफिकान उरता. हांगाच न्ही 4 कडेन, पूण हांवें उदाहरण एक्झाम्पल दिलां ह्या दरवट्या कडलें. 7:45 ते 7:55 तुमी थंय वचून परिस्थिती पळय, 2 व्हिलर जावं 4 व्हिलर जावं. आनी एक समज जर विद्यार्थ्याचे अशेंच एक मनान आयलें की बाबा आपल्याक लेट जाता, आपूण कसोय तरी क्रॉस करतलो, इट इज व्हेरी अनसेफ. आनी कोणाकूय दुसरो उपाय म्हणून समज जर ताणें एक सबवे घेवपाचो ट्राय केलो, थंय उदक भरिल्लें आसा. आतां 10 वर्सां 12 वर्सां जालीं सबवे जावन हांकां एक हांगा मनीस चंद्रार आनी खंय पावलो, हांकां हें सोल्युशन काडपाक येना. आनी आतां कन्सल्टंटाचो उलयता. तिसरो आतां डांगर घाला पळय घालपाचो, पूण ताका एक टॅक्निकल सिस्टम फॉलो करची पडटा. पयलींचो डांगर काडप. आतां हें कितें हांव परत परत रिपीट करना, हांगा डे टू डे लोक म्हजे म्हऱ्यान येता म्हणून हांव मुद्दो काडटा. पयलींचो डांगर काडूना, त्याच लेयराचेर इतलो डांबर घाला. लोकांच्या घरांनी उदक वता, प्लस घाण वता भितर. आनी आज जे पळय हांव तुमकां वॉटर लॉगिंग म्हणटा तें आनीक सांगपाक सोदता, तें कित्याक जाता? गटर स्लॅबाच्या मदीं हें आंतीक गटर स्लॅब इतलो गॅप आसा, कळमेल्या भितर इतलो गॅप, त्या गॅपांतल्यान प्लास्टीक बाटल्यो सगळे वचून चोकअप जाता. आनी हाजे खातीर गटरां सामकी भरल्या. गार्बेज टोटल गटरांनी भरला. आनी हाजे खातीर वॉटर लॉगिंग. एक डांबर सारको घालूना, लेवल्स सारके मेंटेन करूना. हांव एक सिव्हिल इंजिनियर, म्हाका पयल्यारूच कळटा हांकां कशी अक्कल ना म्हणून म्हाका कळना. गटरां चोकअप जाल्या हाजे खातीर हें वॉटर लॉगिंग जाता. स्लोप मेंटेन करूना, लेवल्स मेंटेन करूना. जे पळय गटर स्लॅब घाल्या त्या गटर स्लॅबाच्या मदल्या जॉयंट हाजेर लायनीचेर ते गॅप कमी आसपाक न्ही, उदकूच वचपाक जाय. ते फुटल्या, तातूंतल्यान 500 ml बाटली नासता ती सुद्दां भितर वता. आज भुरगीं कॉमान आनी त्या आबाद फर्या रोडाचेर सायकल चलयता, इतलो डांबर मातसो समज जर टायराचो हें बॅलन्स वचून त्या डांबराच्या सकयल गेलो न्ही, अरे डांबर आनी गटर स्लॅब एका लेवलाचेर आसपाक जाय. डांबरा वयल्यान असो सुद्दां सकयल गेलो तो पडलोच आनी व्हाळान. दुसरें म्हणल्यार त्या गटर स्लॅबाच्या मदीं इतलो गॅप. सो हांवें आतां तुमकां सांगलें उदक येना, ट्रॅफिक जॅम, दुसरें वॉटर लॉगिंग. आतां वॉटर लॉगिंग जाल्यार त्या मनशान कामाक पावप कशें टायमार? ते पॉवर हावस सर्कला कडेन जावं नाजाल्यार पांडव कपेलाच्या भायर जावं, त्या मनशान उदक येना, ट्रॅफिक जॅम, हातूंत वॉटर लॉगिंग जाल्यार कामाक पावप कशें? ती भुरगीं स्कुलान टायमार पावतलीं कशीं? आतां नेक्स्ट हो जो पळय गार्बेज कलेक्शन एक पॅटर्न आसा तो तांणी रिटेंडर केलो 1-2 म्हयने पयलीं. आतां कित्याक जाता तुमकां आनीक सांगता, म्युन्सिपालिटी इलेक्शन जावना, लोकप्रतिनिधी मडगांव म्युन्सिपालिटीचे नाच 25 वॉर्ड, 11 मडगांव, 11 फातोर्डा, 3 कुडतरे, 25 प्रतिनिधी आशिल्ले. आज लोकांक तांकां कॉन्टेक्ट करपाक मेळना. हांगा सीओ आनी एडमिनिस्ट्रेटर बसला, पूण म्हाका दिसना सरकाराचो तांकां सपोर्ट ना. आनी 4 नंबर काडून म्हाका दिले, आमकां कॉन्टेक्ट 26,000 मडगांवकारांनी हांगा 4 लोकांक कॉन्टेक्ट करपाचे. गार्बेज आज आयला मनीस, 4 दीस आड्ड्यो मारता आमी. हांवें 12 जाणां फोन केले, म्हाका 50 फोन इतके हांवें 12 जाणां फोन केले. मडगांवच्या वाठारांत उदक येता ना हें विचारपाक
प्लस गार्बेजीचे आज 4 दिसांनी आज सुरू जालो. हांव आज वतलो आशिल्लो म्युनिसिपालिटीक विचारपाक कितें जालो, कित्याक येना गार्बेज 4 दीस घरा कडेन आशिल्ली सगळ्यांच्या, कलेक्शन डे टू डे बंद केल्लें. आतां कोणाक विचारतलो? कावन्सिलर म्हणटा एडमिनिस्ट्रेटर, एक्टो एडमिनिस्ट्रेटर. आतां आज हें सांग तुमकां आज सुरू केलें. आतां कोण गॅरंटी घेता की सोमारच्यान परत बंद करचें ना म्हणून? कितें चलना, मडगांवचो मनीस रडटा. आमकां सरकाराक ती दुख दिसता पूण कोण उलयना. आनीक असो एक मुद्दो, कित्याक आमी आज मडगांव निवळ करपाक भायर सरल्या. म्हणजे 12 लोक, 3 वीड कटिंग मशीन्स आणि व्यवस्थित रिस्पॉन्सिबल मॅनरान आमी रोड सायड सगळे ग्रास ऑर वॉट एवर जे पळय लोकांक विज्युअली जालेच, विज्युअली प्रसन्न दिसता, पूण जे पळय लोकांक एक आडखळ हाडटाले वॉट एवर रोड सायड सगळे झाडां ते सगळे व्यवस्थित कापतात. सोरोप इतले मेळ्ळे आमकां ते व्यवस्थित आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक सांगून रेस्क्यू केले. पूण तो मुद्दो वेगळो. पण आज झाड खंय पडलें न्ही, कोणाचीच कसलीच तयारी ना. जाका आमी एक डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणटा, कोणाची तयारी आहा? कोणाक फोन करताले लोक? कावन्सिलर ना, आमदाराच्या ऑफिसान म्हणटा आज न्ही फाल्यां, फाल्यां न्ही परवा, म्युनिसिपालिटीन सगळे हात वयर काडटा. सो हांव जाणा कित्याक कितेंय जाल्यार म्हाका फोन येता आनी हांव ते विथीन 24 hours ऑर विथीन 2 hours वयर पोमान झाड पडले, अर्ली मॉर्निंग 6:30 पडला, 9 म्हणसर रोड क्लियर. पण आज मडगांवकारांनी करप कितें? डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणतो कांयच एक डिपार्टमेंट म्हणतो म्हाका दिसता तांचे कडेन नाच, आनी आसा सुद्दां जाल्यार तो नांवाचो. सो आतां हे सगळे मुद्दे आहा पळय ते कनेक्टेड. हांगा आतां कितें हात वयर काडून फायदो ना. हे 20 वर्सां पयलीं सुरू करपाचें सगळे कनेक्टेड आसा. गार्बेज, रोड, गटर, वॉटर लॉगिंग सगळें कनेक्टेड. सो आतां हो उलयता ताजेर म्हाका कितें गॅरंटी ना आनी वॉरंटी ना. आतां म्हाका दिसता ही उतर फक्त 6 म्हयन्याची. आतां 6 म्हयने समज जर जाले आनी ताजें कितें तरी नशिबान बरें कितें आसा, आतां तो ही 5 वर्सां उतरां काडचो ना. आनीक तुमकां सांगता, कित्याक जे पळय पेरंट्स पालक वर्ग म्हजे कडेन येता हे उदकाचे, ट्रॅफिकाचे ऑर खुबशे मुद्दे घेवन तांणी एक आनी 2 पॉयंट काडले जे आमी नोट केल्ले. पूण आज लोकांक न्ही अनसेफ बिल्डिंगेचे सकयल्यान वचपाक भंय दिसता. म्हाका पेरंट्सांनी सांगलां की चिराग आमकां एक बिल्डींग थोड्या वाठारांनी तुमी पळयले जाल्यार त्या बिल्डिंगेची बाल्कनीच उडयल्या आनी वारांक एक्सपोज केल्या. ती बायल मनीस म्हाका सांगता आपूण समज जर गाडी पार्क करून ऑर 2 व्हिलर पार्क करून एका स्टेशनरी शॉपान वचून भायर सरतना आपल्याक वयर पळोवचें पडटा. सो म्हाका पेरंट्सांनी सांगलां की अशे इतले जागे आसा मडगांव ज्या कडेन अनसेफ बिल्डिंग्स आसा आनी त्या बिल्डिंगेच्या वाठारान भोंवपाक सुद्दां आज एका भुरग्याक घेवन एका आवयक आनी बापायक भोंवपाक भंय दिसता. हाचेर सरकारान कितें तरी करचें. 1 वर्स जालें हे पॉयंट आमी सगळे काडल्या, कितें तरी करपाक न्ही. दुसरो ताजेर आनीक म्हाका पॉयंट सांगलो जो स्पेसिफीक मडगांव रिलेटेड न्ही, पूण सरकारा कडेन हांव विनंती करता, टेक्स्ट बुकां खंय गव्हर्मेंट आनी गव्हर्मेंट एडेड स्कुलांनी 1st to 8th खंय ते फ्री ऑफ कॉस्ट सब्जेक्टा प्रमाणे टेक्स्ट बुक्स दितात. खुबश्यो केसी अश्यो आसा की अजून पर्यंत खंय भुरग्यां कडेन टेक्स्ट बुक्स पावना. सो आतां हे मुद्दे कशे, हे मडगांवकाराचे मुद्दे लोक संपर्क आमचो वाडटा तसो आमी त्या लोकां कडेन पावता. ती लोकां कडल्यान हांवें नोट केल्लेच. पूण आज हांव प्रेस कॉन्फरन्स कित्याक घेता, कित्याक हे लास्ट 10 दीस जो पेरंट्स पालक वर्ग जाका आमी म्हणटात तांणी म्हाका वाटेर आडावन फोन करून हांगा मेळून थंय मेळून हे अशे तरेन सांगलां की हे सगळे जाग्यार पडना जाल्यार आमी 20 त्रासान. म्हणून हांव तुमकां सांगता इतलें व्हडलें न्ही. लोकांचें एक्सपेक्टेशन हांवें व्हडलां. सिंगापूर दुबाय लोकांक जाल्लें नाका. पूण हे जे पळय कळटा सकाळ फुडें संक उठ्ठकीर की 9 म्हणसर
जे त्रास जाता आनी सगळे कनेक्टेड हा सो हे म्हाका लोकांनी सांगल्या आनी आज हांव तांकां रिप्रेझेंट करून आय टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दॅट दीज इश्यूज जे हांव 1 to 1 घेतालो हे म्हज्या लेवलाचेर तुमचे मुखार सांगनासतना म्हज्यान कितें जाता त्या प्रमाणे हांव फुडें व्हरतालो पूण आज म्हाका दिसलें की हे अशे तरेन सोंसपानूच ह्या लेवलाचेर पावलो कितें जाता एक कितेंय जालें जाल्यार एक दीस जालें आनी तुका सोंसपाक तरी एक हें आसता पळोवया आज हे सोंसपाक जायना घरा कडल्या मनशांक हे सोंसपाक जायना 7 ते 9 हो त्रास उदक वॉटरलॉगिंग हे सगळे त्रास आनी आज सुशेग पेड्ड्यार जाल्लो आसा लोकांचो आनी कोणाक कांयच पडून गेल्लें ना सो हाजे खातीर हो एक बरे तरेन मुद्दो तुमचे मुखार मांडपाचो आनी सरकारा कडेन हे पावचें म्हणून एक म्हजो प्रयत्न देव बरें तुमचें कितें आसल्यार तुमी विचारचें पळय मरे तूं जेन्ना पळय इलेक्शन 2 दीस पयलीं कॅन्सल जाता हे थ्रेट ऑफ हे मरे तो थ्रेट टू डेमोक्रेसी आनी डेथ ऑफ डेमोक्रेसी म्हणपाक शकता इलेक्शन कमिशनाक खबर नाशिल्लें की आमदार म्हणटकीर आमचो लेट बाबुराव नायक एक्सपायर जाला नोव्हेंबरान तांकां खबर नाशिल्लें 6 म्हयन्यांनी इलेक्शन घेवपा जाय म्हणून खबर आशिल्लें आनी तांकां खबर नाशिल्लें इलेक्शन घेतलें जाल्यार जो नवो आमदार निवडून येता ताका इन ऑफिस 1 वर्स मेळपा जाय म्हणून जानेवारीन घेवपाक शकता न्ही ते कित्याक घेवना अशे तरेन घेतलें की सगळो तांकां कन्फ्युजन क्रिएट करपा आशिल्लें आनी 2 दीस पयलीं तुमी हें करतात इलेक्शन कॅन्सल करतात आतां मडगांवचे 11 म्युनिसिपालिटी अश्यो आनी आसा 25-26 तारखेच्यान एडमिनिस्ट्रेटर लागला म्हणल्यार पळया तुमी पोंडा मतदारसंघान आज कावन्सिलरूय ना आनी आमदारूय ना ही परिस्थिती आनी आज 11 म्युनिसिपालिटीन कावन्सिलरूच ना हाका कितें म्हणपाचें थ्रेट टू डेमोक्रेसी म्हणपाचें प्लस डेथ ऑफ डेमोक्रेसी सो आतां कशें कितें आमकां कितें म्हणून कळटलें 210 दीस मागिल्ले मेन ECI डिलिमिटेशन रिजर्वेशन कितें आमी फॉर्म्युलेट करतले 210 दीस म्हणल्यार डिसेंबर जालो आनी आमकां तशें कांय बिकॉज वी आर इन ऑपोजिशन आमकां तशें कांय कळयना आनी ते ECI न्ही आनी स्टेट कमिशन कितें म्हणून सांगताले आतां ते भिलाय म्हणून कळना काय तांचे कडेन कॅन्डिडेट नाय म्हणून कळना काय कॅन्डिडेट चड आसा आनी एकट्याकूच तिकेट दिवची पडटली आनी दुसऱ्या दिवपाक मेळची ना म्हणून हे भिले आनी तो ज्याका कॅन्डिडेटाक तिकेट मेळना तो विधानसभेक हाजे अगेन्स्ट वतलो आनी तांचे अगेन्स्ट वतलो म्हणून ह्याय भंयान ते म्युनिसिपालिटी घेना अशें कळना काय लोक तांकां तांचो जागो दाखयतले आनी मॅन्डेट आमकां मेळटली म्हणून हे विधानसभेचेर इफेक्ट येतलो म्हणून इलेक्शन घेना असोय मुद्दो आसा आतां पळया लोकांक धानल लोकांची धानल तुमकां सांगता हें कशें इजी ना एक सर्वसामान्य मनशाची धानली तुमी एक विज्युअलायज करा संक कुट्टकीर तो आवय ती भुरगीं तो बापूय उदक ना सगळे भायर सरल्या ट्रॅफिक वॉटर लॉगिंग कशें कितें सुशेग पेड्ड्यार जालो तुजी फुडलीं 8 वरां गेलीं मरे भुरग्यांचें लक्ष कशें लागतलें त्या मनशाच्या कामार लक्ष कशें लागतलें जेवण जावना म्हणजे ती बायल मनीस बसीर बसून मागीर एक म्हणसर दोन स्कुलांनी आनी त्या घोवाच्या ऑफिसांनी वचून टिफीन दिवपाक बसीर वता कित्याक 7 दिवपाक मेळना म्हणून उदक ना म्हणून सो हे कितें जाता आनी म्हाका एक आनंद सांग तुमकां मडगांवकारांचे तशेंच फोंडेकारांचे हांवें फोंडेकारांच्या वाठारांत म्हाका भोंवपाक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी लास्ट इलेक्शनाक सो तेन्ना म्हाका कळ्ळें की एक्सपेक्टेशन चड ना मडगांवकारांचे तर नाच आमकां तितलेच समज जर मेळ्ळें खूब खूश पूण तितलेच मेळना जाल्यार आनी कितें करपाचें आनी हाजेर तर मडगांवच्या आमदाराचे दिगंबर कामतीचे हाजेर कसलेंच लक्ष ना आतां तो सगळे स्टंट मारता इलेक्शन आयलां म्हणून 6 म्हयने सगळे गोड उलो आनी 32 वर्सां अशेंच करून ताणें 7 टर्म घेतले सो तुमी चूक करून नाका हांव सांगता तुमकां परत परत गोड उलोवन 6 म्हयने अशेंच काडटलो सारकें आनी आनीक टर्म घेवपाक ट्राय करतलो आनी हे मुद्दे 32 वर्सांचे 36 वर्सांची ही उतरां म्हाका 36 वर्सां जालीं म्हणून असोच प्रेस कॉन्फरन्स आनी 5 वर्सांनी घेवचो पडटलो डेडलायना प्रमाणे ते कंप्लीट जावना लोकांक चड वेळ दुकानां बंद दवरची पडली पूण हें न्ही तें एक गरज आशिल्ली एक 8 दीस बंद दवरपाची तांकां 15 दीस करची पडली तो गल्लो गेलो पूण केलो तें काम तें टॅक्निकली करेक्टूच ना आतां पावसान तुमकां कळटलें 15 ऑगस्ट पर्यंत येवन ज्या तरेन रुफींग केलां आनी जे पळय भाड व्हांवपाचें आहा पळय
ते तुमकांच 15 ऑगस्ट म्हणल्यार कळटलें. आनी थंय फायर कॉम्प्लायन्स हेल्थ कॉम्प्लायन्स म्हाका खबर ना कशें कितें तें, पूण समज जर एक बारीक उजो लागलो थंय तांचो तसो मॅनेजमेंट ना. आनी सकयल व्हाळ व्हांवता ते आनी थंय जर फ्लडींग जालें सकयल्यान रेबो वता मागीर कितें केलां आनी वयल्यान केलें तें कॉस्मेटीक मरे सगळें डेवलपमेंट. सो भक्कम सारको प्लॅन कर न्ही, कितें करता कितें फकाणां जालीं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.